म्हापशा पर्वरी मार्गावयल्या मोंतेगिरी वाठारांत बुधवारा सकाळी घराक उजो लागलो। सिलिंडर लिकेज आशिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकेंत 2 लाखांचें लुकसाण जालें। म्हापशे उजो पालोवपी जवानांनी वेळारूच उजो पालयल्ल्यान दुसरो मजलो वाटावलो। आमच्या कंट्रोल रूमाक म्हापसा कंट्रोल रूमाक 7:40 एक कॉल आयले की फ्लॅटाक उजो लागलो. फ्लॅटाक उजो लागला म्हणजे इमिजिएटली आमची फायर फायटिंग टीम जी 24/7 रेडी आसता तांणी टर्न आउट केलो. गिरी हायवे गेले म्हणून तांकां कळ्ळें की मेजर फायर आसा. इमिजिएटली फायर फायटिंग आमी स्टार्ट केले. दामोदर रेजिडेन्सी आराडी गिरी मोंतीगिरी म्हणटा थंयसर ते ग्रावंड फ्लोर फ्लॅटाक दामोदर कोचरेकर म्हणून ओनर आनी तेणी ते रेंटाक दिल्ले राजेंद्र माशेलकर म्हणून. सो ती फॅमिली थंय रावताली आनी तेंची किचन एरियेक टोटल उजो लागलेलो. तितून 3 सिलिंडर आसले, एक कनेक्टेड आसलो, दुसरो भरलेलो आसलो, तिसरो खाली आसलो. सो फायर फायटिंग करता करता आमकां ते 3 सिलिंडर काडचे पडले भायर. तितूंतले 2 सिलिंडर लिकेज आसले. आमच्या म्हापसा फायर स्टेशन टिमीन इतलें काम करेजियस काम केलां की तेंच्यांनी ते फायर फायटिंग उजो पेट्टा आसतना ते सिलिंडर तेंच्यांनी भायर हाडून ओपन एरियेक हाडून ते LPG दवरले. आनी आतां तर टोटल उजो पालयल्लो आसा. फ्लॅटाक तेंच्या मेजर डॅमेज आसा. सरावंडींग एरियाची शॉपां आसली, वयले फ्लॅट, सायडीचे फ्लॅट्स ते सगळे आमच्या टिमीन साल्वार केले आनी मेजर कितें जावपाचें आसलें तेंच्यांनी एवर्ट केलें.